नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर मायमोगाचो येवकार। हांव गौरीश परबावणकर। गांवगिरे वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। आमदार विकते घेवपाक हातभार लायिल्ल्यान मुखेलमंत्र्यान दामून दवरलो जुवारी जमीन घोटाळो। फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसायाचो आरोप। आठ दिसां भितर पयशे करात फारीक, ना जाल्यार करतले आंदोलन। ऊस उत्पादक शेतकारांची शिटकावणी। म्हज्या लोकां खातीर करतलो काम, सांगता कुडतरेचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड। बेवारस गाडयां आड मुरगांव पालिकेची कारवाय चालू। शेनवारा दिसूय उखल्ल्यो गाडयो। दिवचले जाली नाल्ल रोवपाची कार्यशाळा। 101 शेतकारांनी घेतलो लाव। आणि लक्ष्मीबाई शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी घेतलो फेरी सेवेचो अणभव। शिक्षकांकडल्यान जाणून घेतली फेरी सेवेची माहिती। आणि आता खबरो विस्तारात। काँग्रेसीच्या 8 आमदारांक भाजपांत हाडपा खातीर जुवारीन पयशे फारीक केले। हाचो मोबदलो म्हणून जुवारीचो 50,000 कोटी रुपयांचो जामीन घोटाळो मुखेलमंत्र्यान लिपयिल्ल्याचो आरोप गोवा फोर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान केला। ह्या आमदारांक पक्षांत घेवपा खातीर कोट्यांनी रुपया फारीक केल्ल्यानूच तांकां पक्षप्रवेश करून 2 म्हयने जायत येले, तरी तांचे मदें खाती वाटप जावंक नाशिल्ल्याचें विजय सरदेसाय म्हणटा। जुवारीची जमीन 50,000 कोटीचे स्कॅम। ती जमीन आज टाइम्स ऑफ इंडिया हाडटा, कितें म्हणटा, कायदो बदलात आनी जमीन घेया म्हणून। ते करना तो, कित्याक करना? हे जे काँग्रेसीचे 8 आमदार हाडल्या तांचे पयशे ते जुवारीन दिल्या। जुवारीचे स्कॅम केल्या, त्या लोकांनी फायनान्स केल्या, तांकां भितर हाडल्या। हे सवाय भितर येवंक ना। हांकां पोजिशनां कित्याक मेळूना आज मेरेन? कित्याक हांकां पयशांनी विकते घेतल्या। रातचे सकाळीं पसून विकते घेतल्या म्हणटा तांकां डिमांड करूंक मेळना। रावपाचे उबे खंय वता थंय। रुदोल्फ रावलो थंय, राम रथयात्रा। बरो दिसलो। श्री राम केदो व्हडलो पॉप्युलर केलो पळय बीजेपीन, रुदोल्फाक हाडलो वेलकम करपाक। काय बरें दिसता। हे आमचे हे मरे हिंदुत्व मरे, आनी हे आमी राम राज्य मरे आमचे। आनी हो सांगता हे राम राज्य चल्ला म्हणून। कसलें रामराज? हे बुडीत खातें, हे कांय ना। हे गोंयचे सगळे साटली पटली कोळून अनाथ जातलो एक दीस। सरकारान आश्वासन दिवनूय रक्कम मेळूंक नाशिल्ल्यान ऊस उत्पादन शेतकारांनी तिडक उक्तायला। फुडल्या 8 दिसां भितर आमच्या मागण्यांचे निर्णय जावंक ना जाल्यार 24 नोव्हेंबर सावन कारखान्याच्या मुखार खर आंदोलन करतले अशी शिटकावणी शेतकारांनी दिल्या। तशेंच सरकारान शेतकाऱ्यांक वांगडा घेवन निर्णय घेवचो अशें तांचें म्हणणें आसा। ना आमकां केन्ना विश्वासान घेवना। जेन्ना काल हांवें जेन्ना यूट्यूब पळयलो, पेपर पळयले, तेन्ना अकस्मात एक न्यूज येयली अशें शेतकऱ्यांनी म्हाका फोन केलो। म्हाका म्हणलें कांयच खबर ना रे म्हटलें। तेन्ना सरकारान कितें करचें? आमकां जी कितें हांगा संजीवनी खातीर आमचो शेअर होल्डर आसा, कोणाचो ऊस आसा कोणाचो ना, तेंचो सुद्दां म्हाका फोन येयल्लो। पूण आतां अशें एक करा, आमकां विश्वासान घेया पयलीं आनी मागीर तेजे कितें फुडलो मार्क काडुया। कित्याक जी तुमी कितें हें करता तें आमकां फाटीं जमीन दिली आमकां कोणाकूच विश्वासान घेवना। काल येयले अकस्मात आमकां विश्वासान घेवना। मेन शेतकरी हे हांगसर खरें म्हणचे जाल्यार कारखान्याचे चिंतक आसा। तेन्ना तुमी शेतकऱ्यांक विश्वासान घेया, मिटींग घेवया आनी मागीर ते कितें ठरया आमी। त्या म्हणण्या प्रमाणे आमी ऊस अशें तशेंच दवरून तशेंच अजून उबे आसा, पूण अजून आमकां इथॉनॉलाचें सारकें कांय कळना आनी आमकां पेमेंटूय फुडें टायमार जावपा जाय। हेजे खातीर आमी हें करीत आसात। आतां तेन्ना उरल्या ते पयशे आमकां जर ह्या दिसा मेळ्ळे ना जाल्यार आमकां खूब अडचणी येतल्यो। नाजाल्यार आमी सरकाराक सांगलां की 8 दिसां नंतर आमी 24 तारखेर हांगा फॅक्टरी जमतले। म्हजे खातीर म्हजे लोक म्हत्वाचे आनी हांव लोकां खातीर काम करतलो अशें कुडतरेचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्डान सांगलो। शेनवारा कुडतरी वाठारांत जाल्ल्या रोजगार मेळावे उपरांत तो उलयतालो। ह्या रोजगार मेळाव्याक सुमार 30 कंपनींनी वांटो घेतिल्लो। 380 ऑनलायन अर्ज दाखल केल्ले जाल्यार 50 जाणांक नियुक्तीपत्रां दिली।
Today we organized a job fair, and job fair was done, to see that how much we can help our job seekers. It is done in good faith. आम्ही हेच्या पयलीं केला आनी हे फावटी केला. आतां कितें जालें, गव्हर्मेंटान पयर केलें आमी मातशें क्लॅश जालें. सो मातशें आमी कितें जालें, डिले जायत गेले आनी क्लॅश जालें. क्लॅश जालें म्हटल्यार रिस्पॉन्स लॉस उणी जातालो, बट वी हॅव हॅड अ व्हेरी गुड रिस्पॉन्स. बट इन स्पायट ऑफ दॅट वी आर हॅविंग आमगे एम आहा. I spoke today to them. I, on being chairman of the IDC, I am here to do serious business. म्हणजे तेगे किती infrastructure ना आणि कितना, we are working strongly towards it. Believe me, I told them I am here not to waste my time. I am here to do something. If I can't do, I will go back. It's a make or break situation, and after I do it, I will ask them certain things to be done. And our interest is Goans and Goans have to be accommodated. There are all those issues of exteriors like that they could hire and fire Goans. We will not tolerate. I'm sending a clear message to the industries also. We are working towards having better infrastructure, better environment for you. We are giving you so many things. Not that others don't give, other states give. But other states are also now, employment in other states also is improving in the sense that those people who are coming from outside, or they are also getting jobs in their states. मुरगांव पालिकेची बेवारशी गाडयां आड मोहीम चालूच आसा. शेनवारा पालिकेन सरकारी कार्यालयाच्या मुखार पार्क करून दवरिल्ल्यो सरकारी गाडयो पालिकेच्या कामगारांनी उखल्ल्यो. पयल्या दिसा 19 जाल्यार दुसऱ्या दिसा 35 अश्यो वट्ट 59 बेवारीश गाडयो उखल्ल्यो. बेगीनूच मुरगांव पालिकेंतल्या हेर वाठारांतल्या बेवारीश गाडयो मोहीम सुरू करतले. वास्को शारांतले सगळे सायनबोर्ड्सांची स्थिती सामकी वायट जाला. देखून बेगोबेग वास्को शारांत नवे सायनबोर्ड्स लायतले अशी माहिती मुरगांव नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिग्सान दिल्या. आज एबंडन व्हेकलाचे ड्रायव्ह आज तिसऱ्या दिसान आमी पयल्या दिसा 15 उखल्ल्यो. हिंगा एबंडन व्हेकल आसलेल्यो, स्कूटर आसलेल्यो त्यो उखल्ल्यो. आनी ते पयल्या दिसा आमी 4 4 व्हिलर उखल्ल्यो, 15 स्कूटर उखल्ल्यो. मागीर नेक्स्ट डे आमी 35 2 व्हिलर उखल्ल्यो. नेक्स्ट डे काल आज आमी पयले गव्हर्मेंट व्हेकल उखल्ल्यो आनी ते एबंडन आसलेले स्क्रॅप आसले ते आमी उखल्ले केली. सुमार 59 आमी व्हेकल उखल्ल्यो. तितून 50 2 व्हिलर आनी 9 4 व्हिलर. तितून 2 गव्हर्मेंटाचे उखल्ले आयज. आनी हे ड्रायव्ह आयज कंप्लीट जालें. सगळो श्रेय वयता आमच्या वास्को एमएलए राजीव साळकार आनी आमचे सगळे कावन्सिलर ते कोण म्हाका फूल सपोर्ट आहा हे ड्रायव्हाक एबंडन व्हेकला ड्रायव्हाक सगळो सपोर्ट आहा कावन्सिलराचो. तेचोच हांव ट्रॅफिक पुलीस PI आनी ट्रॅफिक पुलिसांक तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा ताका आमी सपोर्ट दिलो आनी हे ड्रायव्ह सक्सेसफूल जालें. आमचो वास्कोचो एमएलए तेचोच आमचो दाबोलेचो मिनिस्टर मोबीन गुंजो सगळे मेळून आमी डिसिजन घेयलां की मोबीन गुंजोचो आमकां सपोर्ट आहा. हेका तेणें सांगलां की प्रॉपर प्रोसिजरान वचून ताका सायनबोर्ड तशेंच पार्किंग प्रॉपर पार्किंग करून दी म्हणून सांगलां की ताका सगळे पार्किंग सिस्टम करून आनी ते पार्किंग सिस्टम करून आमी ते पार्किंगाचें सिस्टम करून आमी ते पार्किंग तांकां गाडी कशी लावपाचें सांगतले. तशेंच आमी तांकां समज 4 व्हिलरा मदें ते 2 व्हिलर लायताय तांकां आमी फायन मारतले. आनी हो प्रोसिजर आमी चालू आहा की हो आमी रोखडेच घेतले आनी 8 दिसान आमी चालू करतले. ताका लागून आमी ही एबंडन व्हेकल काडल्या कित्याक लुगार स्पेस मेळटा आमकां. स्पेस दुसरी गाडी बी लावपाक स्पेस मेळटा म्हणजे एबंडन व्हेकल बी काडले. ताका लागून न्यू सायनबोर्ड आमी बाय नेक्स्ट वीक करतले. दिवचले शेतकारां खातीर जाल्ल्या प्रशिक्षण कार्यशाळेत नाल्ल लागवडी विशीं मार्गदर्शन केलें. भारत एग्रो सर्व्हिसीस, रिलायन्स पॉलिमर आनी अल्ट्रा नॉन वुमन हांच्या जोडपावलान कृषी तंत्रज्ञान वेवस्थापन यंत्रणेन ही कार्यशाळा घडोवन हाडिल्ली. रत्नागिरीच्या नाल्ल संशोधन केंद्राचे निवृत्त शास्त्रज्ञ दिलीप नागवेकर हांणी नाल्ल लागवडी विशीं शेतकऱ्यांक मोलादीक म्हायती दिली. जाल्यार रिलायन्स पॉलिमर आनी अल्ट्रा नॉन वुमन हांचे अध्यक्ष अक्षय सिन्हा आणि पिंकाचो किडीपासून बचाव कसो करचो त्या विशीं माहिती दिली. So that is one of the reason why वैसे उंच म्हणजे जवळजवळ त्याचा आयुष्य 70-80 वर्ष काही शतविचार सुद्धा आपल्या भागामध्ये जाऊन बघतो आपण. आणि त्याचं खोबरंही चांगलं असतं. थोडीशी ते उशिरा लागायला लागतात. 7-7 वर्षांपर्यंत ती फळदाणा होते. आणि दुसरी जात आहे ती म्हणजे शेंगुदार.
ज्याला आमच्याकडे बघा सिंगापूर म्हणतात, काय जे लवकर येते साधारण 3.5-4 वर्षामध्ये त्याला पुढे यायला सुरुवात होते. उंची कमी असते. उंची कमी अशी यासाठी असते की साधारणतः 30-35 वर्षापर्यंत त्याचं आयुष्यमान, त्यामुळे तेवढंच ते वाढतं. त्यामुळे आपल्याला वाटतं की हे शेंबूड झाड आहे काय. आणि त्याचं खोबरं थोडंसं नाही म्हटलं तरी पातळ असतं आणि तेलाचं प्रमाण कमी असतं. आणि तिसरी आपण आता जे करतो ते संकर जाते, म्हणजे 3 गुढी म्हणजे उंच आणि टेंबूचा संकर केला, तसाच टेंबू आणि उंचाचा संकर केला आहे. आणि या संकरित साधारण 4-5 वर्षामध्ये लागायला लागतात आणि त्याचं उत्पादन चांगलं असतं. तर आपल्याला कुठल्या संकर झालं, कारण कसं विचार केला तर नारळ हा प्रत्येक झाड हे संकरितच आहे. कुठल्या प्रकारचे परागकरून पडलेले कुठल्या झाडाचं झालं आहे त्याचं तर आपल्याला काय माहीत नसतं, पण याच्यामध्ये माहिती असते. त्यामुळे आपण हे स्वतः तयार करत असतो, त्यामुळे त्याच्यामध्ये आपल्याला माहिती असतं कुठल्या झाडाचं चांगलं झाड निघून त्याच्यावरती आपण संकट करतो. जो हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं 2 तरीके से यूज कर सकते हैं. एक जो होता है जो फ्रूट कवर बोल रहे हैं, फ्रूट कवर इज बेसिकली आइदर बंच होता है जैसे बनाना में होगा. सिमिलरली मैंगो में भी लोग बोलते हैं कि 4-5 मैंगो एक साथ होते हैं, तो उसको भी बंच के हिसाब से यूज कर सकते हैं. और इट कैन बी यूज एज सिंगल प्लेसेस जैसे आपका दालिम में और बहुत सारे फ्रूट्स में होता है. सेकंड एप्लीकेशन इज क्रॉप कवर. साखळेच्या लक्ष्मीबाई सांजगिरी मेमोरियल स्कुलाच्या 4थेच्या विद्यार्थ्यांक शुक्रारा फेरीबोट भोंवडी अणभवपाक मेळ्ळी. शिक्षक सुनीता काणेकर, सिंधिया रॉड्रिक्स, अस्मिता राणे, नंदा झर्मेकर हांच्यांनी विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन केले. ही फेरीबोट वळवय मायणा सुर्ला हांगाच्यान आशिल्ली. फेरीमार्ग कसो चलता हाचेर विद्यार्थ्यांक वास्तव जिणेचो अणभव मेळ्ळो. भारतांत फेरीबोटी सक्रीय आशिल्ल्याच्यो सुवात्यो सामक्यो उण्यो आसात, पूण गोंयांत ही सेवा अजुनूय चालू आसा हें आमचें भाग्य आसा. गोंयांत फेरी सेवा मुखेलपणान रस्त्यान थेट वा बेगीन प्रवास मेळिल्ल्यान वेगवेगळ्या गांवांक जोडपाक लायफलायन अशी थारिल्ली आसा. हळदोण्या SBI बँकेचे ATM मशीन उक्ते जायना देखून फातर घालून ताचे लुकसाण केले. हाका लागून बँकेचे सुमार 5 लाख रुपयांचे लुकसाण झालेले आसा. ह्या प्रकरणात म्हापशे पुलिशेन अनवळखी मनशा आड दाखलपत्र गुन्यांव केला. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हो प्रकार शुक्रारा सकाळी सुमार 10 वरांचेर उक्ताडार आयलो. भारतीय स्टेट बँकेच्या ATMांत एक गिरायक गेलो, ताका ATM मशीन फोडिल्ल्याचे दिसून आयले. ताणें रोखडेच हो प्रकार बँक कर्मचाऱ्यांच्या कानार घातलो. बँक वेवस्थापन आणि कर्मचाऱ्यांनी रोखडीच ATMा कडेन धाव घेतली आणि पळोवणी केली. ATMाच्या CCTVत एक तरणाटो भितर सरता आणि ATM मशीन उक्ते करपाचो यत्न करता. ते उक्ते जायना ते पळोवन भायल्यान व्हडलो फातर हाडटा आणि तो मशिनाच्या स्क्रिनीचेर आणि मशिनाचेर मारता. ते प्रकार फुटेजीत दिसून आयला. कि स्टेट बैंक ऑफ इंडियाचे ATM कार्ड, ATM बॉक्स आणि मशीन आहा ती कोणी तरी फोडल्या म्हणून अकॉर्डिंगली आमचे स्टाफ थंय गेले आणि एग्जामीन केले की कोणी तरी डॅमेज केल्या आणि अकॉर्डिंगली CCTV एग्जामिनेशन आमचे एग्जामीन चालू आसा. बट वी हॅव सीन दॅट वन रेड कलर शर्ट घातला तो मनीस ती फातर मारता म्हणजे सो अकॉर्डिंगली आम्ही मॅनेजराक आपयलो आणि ताची आम्ही कंप्लेन घेतली आणि अननोन मनशान ते मिसचीफ केला म्हणून त्या प्रमाणे आम्ही कंप्लेन रजिस्टर केली आणि वी विल ट्राय टू ट्रॅक दॅट पर्सन हू हॅड डॅमेज द ATM मशीन. सेक्शन 427 IPC. म्हणजे काल राती झाला तो आणि CCTV एक्झामिनेशन काम चालू आसा. सो वी विल फायंड आउट whether he is drunkard or mental or whether he has done it on purpose. We will find it out. ATM I have to check. Ekto disti patta CCTV che. Okay. And it basically to create a mischief he has done it. चोरून त्या वरोना भितर. His looks we will find out in CCTV आणि कोण दिसता आल्या. And the primary bank manager has given the complaint that somebody has damaged his ATM machine, and accordingly, as per the complaint, we registered a
रेजिस्टर हिज कंप्लेंट एज NC. मुरगांव तालुक्यांत जितल्यो कंपनी आसात तांच्या CSR निधीचो लोकांक फायदो करून दिवचो आनी खंयची कंपनी CSR निधीचो योग्य तरेन वापर करिना जाल्यार फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर तांचेर कसली कारवाय करपाक जाय ते करतले अशी शिटकावणी मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकरान दिला. शेनवारा मुरगांव वाठारांत जाल्ल्या JSW कंपनीच्या अंतर्गत होडयांचे मोटर इंजीन वांटपाची कार्यावळ जाल्या उपरांत तो उलयतालो. इश्यू असलेलो आमचो फिशरमॅनाचो स्पेशली देस्तेरो फिशरमॅन एसोसिएशनाचो हो खूब लॉंग पेंडींग इश्यू असलेलो. कितलीशी मोर देन म्हाका दिसता 2 वर्सां जाली हो पेंडींग असलेलो इश्यू. वेर JSW फावंडेशनान हो इनिशिएटीव घेतलेलो एट द रिक्वेस्ट ऑफ द आमचे देस्तेरो फिशरमॅन एसोसिएटाचे आनी तेंच्यांनी हे डिस्ट्रिब्युशन करपाक लागून काही कारणाक लागून ते पेंडींग असलेले. बट आयज 2 वर्सां उपरांत जे पेंडींग असल्या कारणान तेजो आतां फुडाकार घेवन हांव आमचे ऑथॉरिटी कडेन उलोवन सगळ्यां कडेन हे करून आयज ते आमी डिस्ट्रिब्युशन जाल्लेले आसा. आयज आमचे देस्तेरो फिशरमॅन एसोसिएशनाचे 32 फिशरमॅनांक हो तेजे एसोसिएशनान नांवां दिल्लेली त्या प्रमाणे हे डिस्ट्रिब्युशन जाल्लेले आसा. 32 आमचे मोटर इंजीन मोटर्स तांकां दिल्लेले आसा. तेज्या लागून परत एकदां हांव आमचे JSW फावंडेशनाचे हांव थँक्यू म्हणटा कित्याक तेंच्यांनी हो फिशरमॅनाचो रिक्वेस्ट कित्याक आयज हे जे आमचे फिशरमॅन आसा देस्तेरोचे कित्याक आयज जे फिशरमॅन त्रास काडटा आयज दर्यान वचून बाबा ते नुस्तें धरपाक वयता खूबदां तांकां सक्सेसफूल जायना नुस्तें मेळना खुबशे तांकां त्रास जाता लॉस जाता आनी तेंची जी परिस्थिती आसा त्या परिस्थितीन तांकां मोटर घेवप हे जायनासले संभव नासले. सो तेज्या लागून ते रिक्वेस्टाचेर आयज जे JSW इनिशिएटीव घेवन आयज तांकां हो एक मोटर 32 लोकांक दिवप म्हणल्यार म्हाका दिसता तेंचो खंय तरी एक फुडें फ्युचर जो आसा आमचो फिशरमॅनाचो कोणी आसा ते यूज करना हो फंड जो आसा तो यूज करना. बट एक्सक्लुडींग हांव म्हणटा JSW कित्याक JSW इज रियली डुईंग अ गूड जॉब आनी तेंच्यांनी एक फिक्स अमावंट दवरलेलो आसा इयरली समथींग 80 to 90 lakhs तेंचो एक फिक्स अमावंट आसा 80 to 90 lakhs वीच दे आर गोइंग टू युटिलायज फॉर द पब्लीक. ओके अंडर CSR फंडा अंडर अशे बाकीच्या कंपनी कोणूच हो फॉलो करना. सो इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिप्रेझेंटेटीव. आतां जसो हांव रिप्रेझेंटेटीव आसा लोकल MLA सो म्हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी कित्याक हांव तेंचे कडसून ती कामां करून घेवपाची आनी हांव घेतलो हे कंपनीक हांव ओगी रावपाना जे युटिलायज करना तांकां. जे कंपनी आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीनान तांकां हांव डायरेक्ट एप्रोच जाल्लो आसा तेंचे कडेन उलोवप केल्लेलें आसा तांकां सांगलेलें आसा की बेगीनच्या बेगीन हो फंड जो आसा तो तुमी युटिलायज करा म्हणून. ते जर करना एक सर्टन टायमा भितर एक फुडल्या 6 म्हयन्या भितर ते करना जाल्यार फुडली मागीर एक्शन घेवपाची CMाक सांगून तेंचे कडेन कसली एक्शन घेवपाची ती आमी फुडें घेतले. आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा CMाचेर आनी ह्या गव्हर्मेंटाचेर कित्याक हे जो तेंच्यांनी सांगलेले आसा हो फंड जो युटिलायज जावंक जाय लोकांक लागून हो फुडें हे 6 म्हयन्या उपरांत हो सगळी कंपनी हो फंड युटिलायज करतलो. आमी कोणाकूच ह्या बाबतीन ओगी रावपाचें ना. जुवारी पुलाचें काम निमण्या टप्प्यार पावलां आनी रोखडोच पूल पुराय जातलो. लोड टेस्टिंग करून 31 डिसेंबरा पयलीं हो पूल येरादारी खातीर उक्ते करतले अशें आश्वासन भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान दिलां. तशेंच लोकांक त्रास जावचो न्हय म्हणून मोपाचो नवो रस्तो फुडल्या ऑक्टोबर मेरेन पुराय जातलो अशी म्हायती निलेश काब्रालान दिल्या. ब्रिजेचें काम चालू आसा ऑलरेडी. ह्या दिसांनी आमी तेजेर डांगर घातलो तो जो पॅच उरला तो आज कंप्लीट जातलो. आतां एंटायर ब्रिज इज कंप्लीट फॉर ऑपरेशन पण वी आर डुईंग लोड टेस्टिंग. सो एज प्रॉमिस्ड फाटी बिफोर डिसेंबर इट विल बी ओपन एंड आमी तेजेर वी विल स्टीक टू दॅट थिंग. नाल्यार पयलीं लोकांक संवय आसली की कोण आज म्हणटा फाल्यां म्हणटा अशें कांय ना. पयलींच्यान जेन्ना मंत्री जालो आय न्यू वॉट इट इज maybe it can be a few days before December 31st but it will be opened in December. There is no doubt about it and we are working on that. We are sure that before December end the bridge will be open for public 4 lane and the next bridge as promised the work will start now in the right earnest and it should be opened by 23. I have statement kello so I stay by my statement. Radavi to आमचो जे सकल गिरी म्हणटा पळय रस्तो जाला पळय तो फेस आतां थंय पासून हांवें मॉनिटरींग जे दीस हांव मिनिस्टर जाल्लो तेन्नाच्यान हांव मॉनिटर करता. तुमी पळयता गेले जाल्यार जी घरां इतली दीस कोणें हात लावना मदें मदें स्ट्रेचाचेर एक्सिडंट जाता बिकॉज रोड्स ते घरां उडोवना टेकन पोजेशन करूना इज ऑल ऑन फोकस. काल देखून डेमोलेशन एवरी डे आय एम मॉनिटरींग आनी आय एम गोइंग टू सी दॅट रोड इज कंप्लीट कित्याक तितून एक्सिडंट जायत आसा. सी ह्यो गोष्टी जाता तेन्ना मोपाचो रोड लिंक केलो सो थंय एक एक्विजिशन केल्लें आसा. इट इज
टर्न अराउंड. सो वी आर मॉनिटरींग दॅट ऑल्सो. हे दोन्ही जितले हायवे. सो म्हज्या अंदाजान जशें आमी एग्जामीन केलें आनी आय एम डुईंग ऑन बार चार्ट म्हजे इंजिनियरा कडेन फॉलोअप करता. जो एक्झिस्टींग रोड आशिल्लो तो वायडनींग करून आमी हॉटमिक्स आतां चालू करतले फुडल्या ह्या म्हयन्याक हॉटमिक्स करपाक टू बी रेडी फॉर इनॉग्रेशन ऑफ द एअरपोर्ट बाय ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर अलॉंग विथ ऑनरेबल CM. तो ओल्ड रोड आमी वायडनींग करून कितें आसा वील डू. बट आवर फोकस इज नॉट ऑन ओल्ड रोड. आवर फोकस इज ऑन द न्यू रोड. बिकॉज ओल्ड रोडाचेर खुबशे घरां बरां लोकांची दुकानां बी सायडीन आसात आनी तितूंत भितर ऑब्स्ट्रक्शन जातलें. So we are focusing on the new road, which I think by next year, October, we should be able to complete in a very fast manner, so that भितरले जो गांवच्यान रोड आमी आतां वायडन करून इनोव्हेशन करतलो. अल्टिमेटली त्या रस्त्या वयल्यान हायवे कडल्यान ट्रॅफिक डायरेक्ट एअरपोर्टार वचून लोकांक डिस्टर्ब जावपाक जायना असो विशय म्हजो आसा एंड वी वील वर्क ऑन दिस डायरेक्शन. काणकोण हो गोंयांतलो एकूच असो तालुको आसा जंय दर्यावेळ हिंटरलँड सारकिल्ल्यो सगळ्यो गजाली एकाच जाग्यार मेळटात. देखून हांगासर पर्यटनाक वाव कसो दिवप हाचेर विचार करपाची गरज आसा अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे म्हणटा. तशेंच कांय दिसा भितून पणजे ते काणकोण असो सप्तकांतल्यान कांय थारायल्ल्या दिसांचो दौरो करपाचें थारायला, जेणे करून पणजेच्यान पर्यटक काणकोण येतले आनी हांगाचें पर्यटन वाडटलें अशें तांचें म्हणणें आसा. काणकोण तालुक्यांत ट्युरिजम कशें वाडचें हें ताका एक कळ आशिल्ली की आमकां फुडें आमी विचार कशे करूं शकतात काय म्हणून. आज पर्यंत काणकोण तालुका ऑल्दो हॅज बीन अ व्हेरी ब्युटिफूल एरिया. कॉन्स्टिट्युएन्सी बरी आसा. इट इज अ व्हेरी युनीक एज फार एज द स्टेट ऑफ गोवा इज कन्सर्न. एकूच एरिया आमची आसा जंय दर्या, कोस्टलायन, हिंदलँड सगळें एक कॉन्स्टिट्युएन्सीन मेळटा. आनी ताज्या खातीर ऑपॉर्च्युनिटीज समज आमी मुख्यमंत्री आनी प्रधानमंत्री म्हणटा अशें आत्मनिर्भर भारत, स्वयंपूर्ण गोंय आनी आमी अंत्योदय प्रमाणे पावतले, इकॉनॉमीक सारकें वाडयतले जाल्यार ट्युरिजम पर्यटनाचेर आमकां भर दिवचोच पडटलो. आज जेन्ना आमी विमानतळ मोपा आनी वास्कोचेर खूब जाण उलोवंक दिशाभूल करूंक सोदता, आज सरकार क्लियर मॅसेज दिता की आमी एक्स्ट्रीम सावथ गोवा जेन्ना आयल्या ट्युरिजम सर्विसीस नव्यो तयार करपाक, नवे एक्टिवेट करपाक, तातूंतल्यान रेवन्यू एम्प्लॉयमेंट तयार जातली ऑपॉर्च्युनिटीज. एक इम्पॉर्टंट मॅसेज की काणकोणा वी वील लायक टू एन्श्युअर दॅट ऑल रावंड डेव्हलपमेंट इन टर्म्स ऑफ ट्युरिजम टेक्स प्लेस. आज हे पळयतकर एज वी सम अप एक आमी विदीन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज वी वील ट्राय टू एड अ सर्वीस फ्रॉम पणजी टू काणकोण on days fixed up, which will have a day tour, which will be supported by the vehicles of Goa Tourism Development Corporation or Goa Department of Tourism, which will take people from Kankon on a day trip from Panjim एक लोकेशनांतल्यान हांगा हाडप. आमच्या आमदारा कडेन बसून तांचे कडेन कशी पॅकेज हांगा तयार करतात. हनीमून ते बीच आसा, बटरफ्लाय बीच आसा, तांकां ऑपॉर्च्युनिटीज कश्यो करच्यो, तातूंतल्यान आमकां वी वील बी एबल टू गीव एक्स्ट्रा बिजनेस टू द बोट ऑपरेटर्स, वी वील बी एबल टू गीव एक्स्ट्रा बिजनेस टू द अदर एन्सिलरी युनिट्स. ते इमिजिएटली आमी स्टार्ट करूंक शकतात. ती ऑपॉर्च्युनिटी आमी पळयतली. ऑल इन ऑल काणकोण ट्रीप हॅज बीन व्हेरी फ्रुटफूल. आमचो मुख्यमंत्री लागिल्लो की वी नीड टू एन्श्युअर दॅट सावथ ट्युरिजम इज टेकन केअर ऑफ आनी दीस इज व्हेरी पोटेन्शियली व्हेरी इम्पॉर्टंट. गोंयच्या एथलीटांच्या सहनशक्तीची फाल्यां परीक्षा आसा. आयर्नमॅन 70.3 फाल्यां जाता. हे ट्रायथॉलॉन सर्तीत देश विदेशांतल्यान सुमार 1400 एथलीटांनी वांटो घेतला. नरेंद्र मोदी हांच्या फिट इंडिया ह्या संकल्पने खातीर ह्या सर्तीचें आयोजन केल्ल्याचें खासदार तेजस्वी सुर्यान सांगलें.
The Goa Ironman is one of the most premier fitness events in India. It's being organized by my friend Deepak Raj. More than 1,400 enthusiasts from all over the country, as well as more than 33 countries from around the world, are coming to Goa to participate in the very challenging, very demanding competition that this is. So to promote Prime Minister Narendra Modi's call of Fit India and to motivate young India to be fitter, to be more healthier, and to give attention to one's health and fitness, I am also participating in this Ironman competition. हे आशिल्ले आवाज गोंयचो हे बुलेटिन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक अश्योच आणखूय खबरो पळोवपा खातीर सबस्क्रायब करा गोमंतकाचे यूट्यूब चॅनल, त्याच बरोबर फेसबुकाचेर सुद्धा गोमंतक टीव्ही फॉलो करा आणि पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.